2050 मेरेन गोंय हरीत उर्जेचेर चलोवपाची मोख सरकारान दवरल्या। मात ही सरकाराची मोख पुराय जातली काय कितें हो प्रश्न आसा। हाचे कारण म्हळ्यार ई गाडयांक खातीर गोंयकारांचो उणो प्रतिसाद मेळटा। ई गाडयांक खातीर म्हणून सरकारान सबसिडी दिवप चालू केल्ली ती दिवप कुस्तार जाता। पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट। येरादारी खात्याच्या अहवालाप्रमाण फेब्रुवारी 2023 मेरेन गोंयकारांनी फकत 8,000च लायटीचेर चलपी गाडयो घेतल्यात। ह्या 8,000त फकत 1,600 गाडयांकूच गोंय रिन्युएबल एनर्जी खात्याकडल्यान सबसिडीचो लाव मेळ्ळा। राज्यांत फकत 38 भौशीक चार्जिंग पॉइंट आसात। आता मेरेन ई गाडयांचेर सरकारान 8,66,00,000 रुपया मोडल्यात। गोंय रिन्युएबल एनर्जी खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8,000तल्या फकत 1,679 गाडयांक सबसिडीचो लाव मेळ्ळा। हो आंकडो खूपच उणो आसा। हे सबसिडीच्या बाबतीन 8,66,00,000 रुपयांचो पेच सरकारी तिजोरेक आयला। 28 जुलै 2022 सरकारान अधिसुचोवणी काडून ईव्ही सबसिडी अचकीत रद्द केली, पूण हाचेर उपरांत बोवाळ जाल्या उपरांत सरकारान ही येवजण आता परत चालीक लायल्या। गोंयकार खूप कमी प्रमाणात ईव्ही गाडयो विकत घेतात अशें गोंय रिन्युएबल एनर्जी खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकराचो दावो। ईव्हीचो आंकडो खूप उणो आशिल्ल्या कारणान खंय चार्जिंग स्टेशनां चड घालपाक मेळनात, पूण जो मेरेन चार्जिंग सुविधा तयार जायना तो मेरेन ईव्ही गाडयो घेवन फायदो ना अशें लोकांचें म्हणणें। प्रत्यक्षात 8,000 ईव्ही गाडयांक खातीर फकत 38 पब्लिक चार्जिंग स्टेशनां आसात। ताका लागून गाडयो घेवपा खातीर साधन सुविधा महत्वाची की गाडयांचो आंकडो वाडल्या उपरांत चार्जिंग पॉइंट्स वा हेर सुविधा उबारप समाजातले हे आता मंत्री ढवळीकरानूच थारोवपाची गरज। गोमंतक टीव्ही खातीर चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार।